गणपती आणि थंयसर सगळे पत्रकारांचे सत्कार सगळ्यात थंयसर साखळे सुद्दां पळोवन तांचो सत्कार केल्लो म्हणजे आमचे उदय सावंत आनी सगळे ग्रामीण पत्रकारांचो फाल्यां परत तांचो साखळे प्रोग्राम आसा पत्रकारांचो आनी पत्रकारांचो न्हय पत्रकारांच्या घरकारीण ज्यो आसा ज्यो हेका भायर हे 12-1 घरा पावता लोकांचे कार्यक्रम अटेंड करून तांकां फुडें हेची वाट पळयत रावची पडटा घरा कडेन म्हणून सरकारान मुद्दाम फाल्यां तेंच्या रवींद्र भवनान सगळे सत्कार दवरल्या तेंच्या घरकारणीचे त्यो बाबडी घरा कडेन आसा जाता हे सगळे आमच्या प्रोग्रामा आयटम जायसर आमी तांकां जेवण म्हणटा इल्लें पूण तांकां 10-11 जाता मागीर घरा पावता म्हणसर तेंच्या मुद्दाम दवरल्या सत्कार आनी खरेंच सत्तरीचे पत्रकार कशे हांव चड उलयना सुखदुखान सहभागी जावप अशे पत्रकार आनी खंय ना कोणाच्या घराक उजो लागलो पयलीं पत्रकार पावतात मागीर सरपंचाक कळटा पत्रकारान कितें घातलें पेपरार आनी पत्रकारांचे अशें आसा खंयच्या फिल्डांचे लोक आसतात त्या फिल्डान दुसऱ्यांक तयार जावंक दिनात लोक आपल्या फिल्ड आपुणूच दवरता आपल्या घरा आपूण पूण आमचे पत्रकार कशे गोंयभर आतां पत्रकार जे नांवां काडटात सगळे पत्रकार संघान ना ते सगळे हेंचेच तालमीन तयार जाल्ले आमच्या उदय भैयेचे आनी बाकी सगळ्या पत्रकारांच्या जे गोंयभर आतां पत्रकार आसात ते तेंची नांवां घेवपाची म्हाका गरज ना डिजिटल हेतून माध्यमांनी वेगवेगळ्या पेपरांनी आसात ते सगळे आमचे ह्या पत्रकारांच्या तालमीतून तयार जाल्ले आनी हेचे सगळे मातशे लोक हेचे सपोर्टातून पयलीं तयार जाल्ले ते आतां कितें करूं थंयसर पूण आमी सगळ्यांनी एक कितें विचार करूंक जाय तुमी आमी सगळ्या त्या एक संस्थेचे प्रतिनिधी कशे हांगा एक एकटो मनीस जरी आयलो तरी आमी सगळे संस्थेचे प्रतिनिधी कशे गांवांत आमकां कितें तरी वचत आसा प्रत्येकाक आमी मुद्दाम आयले हांगासर आमी तुमी आमी सगळ्यांनी म्हणजे पत्रकारांचो सत्कार करूंक जाय आमी आनी फुडल्या वर्सांनी आमी सगळे एक जावया हांगा कितें जे आमचे झेडपी आसा सरपंच आसा एक्टीव सरपंच आसा हांगासर सगळे ते आमी तेंचो केन्ना सत्कार करुया कित्याक जाणां अशें तरेचे पत्रकार मेळूंक शकना गोंयांत तुमी मुद्दाम पळयात काल एक मुळवी म्हणून कोण एक पत्रकारांचे हरकत एक्सपायर जाला तो तेचे आयला पेपरार बी कित्याक आतां पळय तेंची सामकी सोदून काडा ना जाल्यार कोण सोदून काडून ताचो सत्कार केलो आमच्या माजिका सारक्याचो आमची भुरगीं कितलीशीं हांगासर पास जाल्या तांचो प्रमोद माडेकर शुन्यासून निर्मिती सगळी परत एकदां हांव आतां भाशण सोंपयता कित्याक खबर आसा म्हाका उशीर जाला म्हणून परत 30 वर्सांनी परत विसरल्यात पावल्या आनी आमी पळयताले ह्या पत्रकार दिसा आमी वाळपय समिती वयताले आनी आमकां तेन्ना उदय वळखा नासलो विडी तेन्ना पत्रकार नगर जाल्लो संजय तेंडुलकर आमकां सांगतालो की अशें अशें आसा आनी तेन्ना बारीकशा फळान वेगळ्या तरी जाताली म्हणजे अशें हनुमान देवळाच्या सायडी तशी परिस्थिती आसली आयज ती परिस्थिती ना आनी पत्रकार म्हणलो की तेजें काम कितें जाल्यार हे आमचे सत्तरीचे पत्रकार ते पूर्णपणे करता कित्याक कोणाक उजवाडाक हाडूंक जायो जाल्यार ते कित्याक आयज खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा की पत्रकारांचेर अवलंबून आसा तुजे पत्रकार आयज पॉलिटिक्स खूब वाडलेले आसा खूब तरेचे पॉलिटिक्स आसता कोणाक कसो झोपोवपाचो हें बी चलता आनी पत्रकाराक दिसले की हेका वयर काडुया जाल्यार तो झिरोचो हिरो जाता पत्रकार आमी भाई तेंडुलकराक पळयला कित्याक आमचो सरपंच तो आनी आमकां तो एक दिसाक एक केन्ना पंचायतीन येयलो जाल्यार पॅरीक चॉकलेट दितालो म्हणजे आमी तुका सरपंच बी म्हणून तेन्ना तो पूण तो पॅरीक चॉकलेट हाडटालो भुरग्याक तेन्ना पॅरीक चॉकलेट फेमस ते आमी चॉकलेट तो दितालो कोण मेळटा ताका दिले आनी तो चलत हांगासर मोडाक वयतालो आनी शिवांगी म्हणून एक बस आसताली तिनूय खबर आसा तिनूय म्हापशाच्यान वचत आसतालो कॉलेजीक ते शिवांगी बशीन तो पेपर घेवन येतालो नवो प्रवाह आनी तो पेपर हाडून पंचायतीन वाचपाक जवळ जवळ 25 ते 30 आमचे जाणटे बसताले आयज सोशल मिडिया जाल्या कारणान सगळे ऑटोमॅटीक घरा कडेन पावता फाल्यांची बातमी आयची बातमी फाल्यां पळोवन कोण नासता ती आयजूच पळयता सकाळी 9 वेळी 10 कळटा कित्याक जग फुडें पावला तशी पत्रकारी फुडें पावल्या तशे वेगवेगळे तरेन आमचे लोक फुडें पावल्या आनी सत्तरी म्हटली काय एक अशें आसा आमचे सत्तरीचे नेतृत्व ते जगार सगळ्यात जाल्ले आसा आतां आमचो जर्नाचो सर सायंटिस्ट जगार 5वो सत्तरीचो आमचो सर नाटककार सगळे बाबतींत फुडें तो म्हणजे तो हांव ताका पळयता तो आमच्या स्कुलान टिचर आसा तेजो आयज सत्कार जाल्यार खूब बरें दिसलें की आमचे सत्तरीच्या लोकांचे कोण तरी फुडें सरपाचें हें करता म्हणजे जेका फुडें सरता तेजें कौतुक करता तेका स्पर्धेन आनी उबो करपाची तयारी करता म्हणजे पत्रकाराचें काम जावन आसा वर्षभरात नक्कीच एक संधी आसता खंयचोय कार्यक्रम चुकलो एक पत्रकार दिन केन्ना आमी चुकोवंक शकना कारण 5 वर्सां आमकां राजकारणात खंयचे सुशेगाद बसूंक नये निवांत बसूंक नये कसलीच अडचण
दिसता की त्या मनशाक कधी भितर घेऊन ते बरोवचे असता, एक तर्फी बरोवप नासता. मागीर ते 4 दिसांनी म्हाजे आयकून बरोवप ते विचार म्हाका पडटा, म्हाका तरी पडना. आमी केन्ना चुकना, पूण एखादो मनीस तो केन्ना तरी चुकतलो, खंय तरी कितें कमी पडटलें, खंय पाणी कमी आसतलें, खंय आनी लायट नासतली, जावं आनी कितें विनाकारण कोणाचेर कितें आरोप जावप हे मनशाक मागीर दुखना. तो मनीस त्या तरेन वागता जाल्यार ओके आसा, एक तर्फी बरोवया, समाजासाठी काम करता. आणि एकच दीस आयज तुमच्यासाठी आसता, एकच दीस तुमच्यासाठी आयज आसता. आणि तो दीस आयज पत्रकार दीस. मोठ्या संख्येन तुमच्या प्रेमान हांगा सगळे लोक वाट पळयत आसता. पत्रकार दीन येतले, कितें तरी ते आमच्यासाठी नवीन हाडटले, नवे कितें तरी घडटले, नवे ह्या सत्तरीसाठी काय तरी करतले. सत्तरी उजेडान हाडटले. कोण हाडटा उजेडान? तर तुमी हाडटा. हांव सदांच सांगता, ज्या ज्या मनशाक खंय काय तरी पावना जाल्यार ते तुमी उजेडान हाडटा. आणि तेका लागून त्या मनशाक खंय गरिबाक कितें ना कितें तरी मेळटा. आयज प्रत्येक मनशाक जे ज्यो गोश्टी तुमी ह्या सत्तरीच्या क्षेत्रांत जे करीत आसा ते तुमकां लागून मेळत आसा. खूब बरें दिसता. प्रत्येक मनशाक गरीब असो जावं आनी कोणी असो, मागीर शाळा असो जावं कोणाचें घर असो जावं कोणाचें आनी कितें असो, ज्या जाग्यार लायट नासता, ज्या जाग्यार पाणी नासता, कोण पावयता, कोणाक लागून पावता? तुमकां लागून मेळटा. कोणाचें घर पडलें, कोणाच्या घराचें झाड पडलें, जावं कोणाचें आनी कितें तरी कोणाचें मोठें संकट येयलें, ते उजेडान कोण हाडटा? तर तुमी हाडटा. आनी हेका लागूनच ही सत्तरी आयज तुमी हेच्याय फुडें जेन्ना वायट जेन्ना काम कित्याक तुमकां सांगता भंय दिसता, जेन्ना तुमचे जे फॉलोवर आहा ते म्हाका दिसता टिळकाची पुण्यतिथी आहा. टिळकान केसरी पेपर स्टार्ट केलो त्या आमी भारत स्वतंत्र जावचे पयलीं आनी तो स्टार्ट केलो कित्याक जे विचार आहा ते गांवांनी पावचे म्हणून. आनी स्वतंत्र सैनीक तेंचें योगदान लोकांचे स्वतंत्र जावचे म्हणून तो हें स्टार्ट केलो केसरी पेपर अवेरनेस येवपाक लागलो. आनी ते प्रेरणा दिवन आयज सत्तरी पत्रकार संघांनी आपलो पत्रकार संघ दीस मनयता. ते आयज खूब जाणांनी हेंच्यांनी सांगलें की पत्रकार खरें तुमचो इतलो भाव आसा, इतलो तुमचे कडेन हें आसा की फाटले स्टेजीर म्हणजे बॅक स्टेजीच्यान सरकार कोण चलयता म्हणचे जाल्यार तुमी पत्रकार. हांव हेंच सांगना, म्हणून हें करा, तुमी जे कितें बरयता ते फाल्यां जर बरें आसा जाल्यार बाबा आसा, तितून जर मातशें कितें आसा तें हेंच्यांनी सांगलें, नामण्यान सांगलें, देवानंद सांगलें आनी उदयानी सांगलें, इमिजिएटली एक्शन जाता. म्हणजे तुमच्या प्लॅनाक इतली पावर आहा की सरकार सादारण चलयता. कित्याक जे आमदार मंत्री आनी हे जे सरपंच जावं झेडपी आसा हे पॉलिसी करता, पूण गांवांनी कितें जी उणीव आहा आनी ती दाखोवन तुमी दिता. आनी तेका तेच तरेन खरें काम तें आसा. कित्याक सिटीन आहा आतां खूब जाण पत्रकार व्हडले व्हडले आहा तेंची नांवां घेता, पूण ग्रामीण भागांत जे कितें करता, ग्रामीण भागाचो विकास जायत जाल्यार आमचो देश सुदारतलो आनी गोंय सुदारतलो. आनी तितून म्हणून आमचे सत्तरी तर खूब फाटीं सरली. पूण आतां तशें खूब जालें की खरेंच आहा, जे शिकले न्ही काही लोक आसा मोजके ते शिकल्या उपरांत ऑफकोर्स भायर रावचें पडटा सर्विसेक लागून, पूण आपली नाळ आसा गांवाची ती केन्ना सोडूंक जायना. आनी सरकारी मेळत जाल्यार आमची सत्तरी खूब फुडें सरतली. आतां आमी महाडेश्वराचो हें केलो, अशी जर रत्ना पळोवशी म्हाका दिसता 50 वयर रत्ना आमकां सत्तरेन मेळटली, तेंचो सत्कार करी सारको तेंचे अचिवमेंट आसा. हांव एकूच एग्जांपल सांगता. एक दुर्गम भाग आमच्या वाळपय मतदारसंघान आहा, काजऱ्याची झाड सगळ्यान बॉर्डरीर आहा आनी तेजे उपरांत कर्नाटका लागता. आनी थंय रस्तो सुद्दां ना, ते फॉरेस्ट एरियेच्यान वचप आमकां खबर नासलें. तो हायस्ट दूध प्रोड्यूस करता, म्हणजे 100 लिटर कितें तरी दूध प्रोड्यूस करता, कोणाकूच खबर ना. आनी तेणी केन्ना तेणें हें करूं ना. जेन्ना चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की दूध सारकिल्ल्यान कर जाल्यार तो थंय ताका कॉन्टेक्ट करतलो जाल्यार हें ना. इतली हें आमी जर मुद्दम केलें जाल्यार काजऱ्याची झाड म्हणजे गांव आसा थंयसर ताका जर थंयसर फोन जर चलना आनी जर ताका कॉन्टेक्ट करता जाल्यार मुद्दम वचूंक जाय. अशें हेका लागून म्हणटा की आमचे सत्तरीन रत्ना खूब आतां फक्त सोदपाक जाय. आनी हें सोदपाचें काम हे पत्रकार बरें करता. आयज आमचे कडेन सगळें न्यूज सकाळीं हें केलें दिसभराचें न्यूज सांजचें रोखडेंच पावता. कित्याक सपना सारकें आसा, सह्याद्री म्हादेव वाडा आसा आनी सपनाचे मुद्दम हांव उल्लेख करता. कित्याक ती बायल मनीस जावन वाळपय प्रोग्राम आसा ते आमचे स्कूटर घेवन येता. जर कितें प्रोग्राम आसा जाल्यार कोणा कडेन गिफ्ट करून कितें हांव मुद्दम ताका विचारता कोणाक येयल्यार काय म्हणून खरें
आनी हें करून एक पत्रकारिता तेजें जिवंत दवरल्या आमच्या कडेन सगळे पावता देवानंद सांगला तशें तांकां तटबंदी हें मेळटा कितें मेळटा पयलीं 5-6 हजार पूण ते सांबाळून उदय सारकेल्यान ती आजुनी म्हाका दिसता 30 वर्सां जाली आसता तो पत्रकारिता करता आनी त्या 6 हजारांक तो घेवनूय तो आजुनी आमकां जे कितें न्यूज आहा तें दाखयता वायट एंड हांव वायट एंड खूब फावटी गेल्लो आसा प्रोग्राम जालो म्हणून कांय ना त्या टायमाची गजाल सांगता प्रोग्राम जाल्या उपरांत घरा कडेन वचून ते बरोवचें पडटा बरोवपाचें न्ही फोड्या सारके गांवांत बसी केन्ना चुकोन आसतली हें मरें आनी ते न्यूज आहा तो खंयच्या तरी बसीक ताका पणजे धाडपाक जाय आतां ते मोबायल आसले आनी प्रिंटरूय कितें ना जे फॅक्स म्हण कितें ना आमचे पंचायती सारके तेन्ना फॅक्स नासलो पूण तरी आसतना त्या टायमार तेंच्यांनी ते बरोवन कशें करून सांजचे कडेन पावूंक जाय कित्याक प्रिंट जाल्ले थंय ताका कोणाक तरी ट्रॅक करपाक जाय आनी ते हें करपाक जाय हें हांव स्वता म्हाज्या दोळ्यान पळयलां तेंचे घरा कडेन गेले तेन्ना बाई बरी आसतालो आनी ही करून तेंचे पत्रकारिता जिवन पत्रकारिता जाली न्ही पत्रकारिता ताका हळ्यो आसा आतां ना 20 वर्सां पयलीं म्हाका फावटी हेणी सांगलां आमचो बापू साहेबान शिंदे साहेब काय घरं रिलीजन आम्हाला धमकी येतात काय शिव्या देतात बापू साहेब खरे बापू साहेब खरे लोक मानपाचो ताका कितें मारलो सुद्दां जाल्यार तो खरें बरोवपाचें सोडी नासलो आनी त्या टायमाचेर पॉलिटिशियन आसले ताका ते वायट दिसताले हांव हांगा खूब जाण आमी सगळे पॉलिटिक्सान ना पूण पॉलिटिक्सान पाशा जातलो मनीस कित्याक उणयो ही सगळ्याक आसतली 4-5 बोटां सारकी ना खंय तरी कमी जास्त आसतले आनी ते दाखोवन हाडटले आमी ते एक्सेप्ट करपाक जाय आनी ते त्या प्रमाणे तेजेर एक्शन घेवन ते रिपेर करपाचो प्रयत्न करपाक जाय बापू साहेब आपले लास्ट मिनीट तशेंच करा जे खरें आसा तेच बरयला की आपले ते कशेंच सोडून ना ताका इवन कोणे हे काही पत्रकारांक जीव सुद्दां दिवचो पडला जीव सुद्दां म्हणजे तेंचे मर्डर सुद्दां जाले आसा खरें बरयता आमच्या वेळ पडल्यार ते गोंयांत जावना कित्याक गोंयांत तशी हे परिस्थिती ना आनी सत्तरी सारख्या भागांत इतके रिमोट एरिया आसा आनी तितून करून हे पत्रकारिता ते आमच्या कडेन पावयला कित्याक सांजचे येयले की सांजचे माथय वाटो सह्याद्री हे आतां हे कोणें तरी उलयले की आयज न्यूज आयजूच मेळटा फाल्यां सांगपाचें करा 70 सुद्दां तरी ह्या दोन पत्रकारां लागून आमकां मेळटा हे दोन जे पेपर येता रातचे तितून सगळें मेळटा इवन गोंयचो सुद्दां आतां ते डिजिटल म्हणून येयला म्हाज्या बी आहा ते कितें फाल्यांचें कितें आहा न्ही मेन आसा न्ही 4-5 पॉयंट ते तुका आयजूच कळटा आनी डिटेल दिता तेजें सो जे दुसरे दिसा जे कितें न्यूज आहा तेजी गरजूय पडना आनी तो शळ जाल्लो आसा इतकी पत्रकारिता फुडें पावल्ली आसा केन्नाय सांजचो उदय आमच्या कडेन आसता मोबायल कितें करतले ना न्यूज टायप करता म्हणजे इतले फुडें पावल्ले आसा उदयान सांगलें तशें पळय तेन्नाचे पत्रकार बटवे घालून आतां बटवे ना आतां कॅमेरा एक पेपर सुद्दां गरज ना थंयसर ते मोबायलाचेर टायप करता आनी कॅमेरा सुद्दां मोबायलाचो म्हणजे इतके आमी प्रगत जाल्ले आसा आनी ताका लागून हे जे कितें न्यूज आहा आमकां तो इतलो फास्ट पावता की विथीन हे आतां नामण्यान सांगल्या पळय ब्रेकींग न्यूज म्हणून येता ब्रेकींग न्यूज येतकूच एकदां पोटाक कलकल येता कितें घडलें काय म्हणून कित्याक आमचे 70 जर अशी परिस्थिती सगळे कडेन न्हय दोनी मतदारसंघात न्हय आसा झाडां तर अफाड ऑफकोर्स झाडां जायत आसता कित्याक झाडांक नाल्यार पावस म्हणून जर पावसाची परिस्थिती पळयल्या आमचे 70 आमी नशिबान ना कित्याक पावस सगळ्यांत चड पडटा आनी ते आमकां पडटा फक्त झाडांक लागून कित्याक वातावरणान समतोल उरता म्हणून आनी ताका लागून कितें ना कितें घडत आसता आनी ते सगळे आमचे मेरेन पावोवपाचें जर तूं खंयूय गेलो हें केलो जाल्यार सांजचे तुका ते एकाच कडेन पडटा पळयलें जाल्यार कळटा कितें तरी जाता कितें जाता कितें घडटा हें सगळें आमकां सांजचे कडेन पावता हें सगळें तुमकां